पंचायतीचे सरपंच डेप्युटी सरपंच मेळपाक आयिल्ले. सो इशू कितें जालो तो? अल्दोना पंचायतीचे मेंबर्स आयिल्ले 7 जाण मेंबर आयिल्ले. हाजे पयलीं आयिल्ले ते. तांचो इशू की तांकां जो सेक्रेटरी आमी दिला पार्ट टायम आसा तो, तांकां फूल टायम सेक्रेटरी जाय. अदीक तांचें म्हणणें अशें की तो सेक्रेटरी जो आसा तो केन्ना केन्ना येना आनी पंचायतीन तो येना त्यामुळे लोकांची कामां मातशी पेंडींग उरता अशें तांचें मत. फाटल्या एक रिप्रेझेंटेशन आसा तांचें 5 डिसेंबराक एक रिप्रेझेंटेशन दिल्लें तांच्यांनी आनी 30 सप्टेंबराक एक दिल्लें. ताच्या नंतर हांव त्या सेक्रेटरी कडेन उलयल्लो बीन पर्सनली की तुजें जें कितें काम आसा तें वेवस्थीत कर म्हणून. ताच्या नंतर आयज परत सेम जे ते 7 जाण आयिल्ले रिप्रेझेंटेशन घेवन की जरी हांव त्या सेक्रेटरी कडेन उलयल्लो तरी पूण तो रेगुलर नासता आनी तांची मेन मागणी आशिल्ली की तांकां 11 मेंबर पंचायत आशिल्ल्या कारणान दे शूड बी गिवन अ फूल टायम सेक्रेटरी. आतां मीन वायल 12 ऑक्टोबराक त्याच पंचायतीच्या 4 मेंबरांनी म्हाका एक रिप्रेझेंटेशन बरोवन दिल्लें की तो जो सेक्रेटरी आसा सद्याचो जो आसा तो जरी पार्ट टायम तरी तो वेवस्थीत लोकांचें काम करता. येता तो पंचायतीन येता आनी जें कितें काम आसा तें वेवस्थीत करता. आतां 11 मेंबरांची पंचायत, तातूंतचे 7 मेंबर म्हणटा की सेक्रेटरी काम करना किंवा येना. 4 मेंबर त्याच पंचायतीचे म्हणटा की सेक्रेटरी येता काम करता. आतां 2 प्रकारचे व्ह्यूज आसा. एक तो येता म्हणटा, एक म्हणटा ते येना. हांवें आयज तांचें म्हणणें आयकून घेतलें. तांच्यांनी काही डॉक्युमेंट्सय हाडिल्ले दाखोवपाक म्हाका की कशा प्रकारे तांचें काम पेंडींग उरता. सो हांवें तांकां सांगलां म्हाका एक 4 दीस दिया, हांव प्रयत्न करता तुमकां एक फूल टायम सेक्रेटरी दिवपाचो. ते तांच्यांनी आयकून घेतलें. तांच्यांनी ताजेर सॅटिस्फॅक्शनूय व्यक्त केलें की आपले जे ग्रिवन्स आसा तांचो ग्रिवन्स एकूच की तांकां फूल टायम सेक्रेटरी दिवपाचो. हांवें तांकां सांगलां एक 4 दीस दिया म्हाका, हांव तुमचे ग्रिवन्स जेजो फूल टायम सेक्रेटरी जावंक जाय तें हांव रिड्रेस करता. आयकून ते सॅटिस्फायड जावन गेले. आतां जो करंट सेक्रेटरी आहा म्हणटा तेजेर कितें एक्शन जातली जर खऱ्यांनी? आतां म्हजे कडेन 2 रिप्रेझेंटेशन आसा. एक 7 मेंबरांनी बरोवन दिला, तातूंत ते म्हणटा की सेक्रेटरी काम करना किंवा येना. 4 मेंबर तेच पंचायतीचे अशें बरोवन दिता की सेक्रेटरी जरी तो पार्ट टायम आसा तरी तो येता आनी काम करता. आतां 2 प्रकारचे मतप्रवाह आसा. ताजेर हांव एन्क्वायरी करता आनी एन्क्वायरी केल्या नंतर जो कितें निर्णय एन्क्वायरींतल्यान जे कितें निश्पन्न जातले त्या प्रमाणे निर्णय जातलो. नेवरदलेस आतां पंचायतीचे हे रिप्रेझेंटेशन आयिल्ल्या कारणान हांवें आयज जे लोक आयिल्ले तांकां म्हणलां की फुडल्या 4 दिसां भितर हांव ट्राय करता त्या पंचायत सेक्रेटरी ट्रान्सफर करपाचो. तुमी आतां म्हणलें की हे रिप्रेझेंटेशन तेंच्यांनी पयलीं आनी 2 फावटी दिल्लें म्हणून काय? हय. एक 5 डिसेंबराक म्हणलें तुमी. 5 डिसेंबर न्ही, पयलीं आयिल्ले 5 ऑक्टोबराक आनी ताच्या नंतर आयिल्ले ताच्या पयलीं आयिल्ले 30 सप्टेंबराक. 30 सप्टेंबर. सो आतां हे 2 फावटी रिप्रेझेंटेशन, आतां तुमी म्हणलें आनी 4 जाणांच्यांनी की तो काम करता म्हणून रिप्रेझेंटेशन. सो ते कितें आपूण जावन येयल्ले तुमकां की रिप्रेझेंटेशन दिवपाक की तुमी इन्क्वायरी केल्ली अशें कितें तरी? दोनूय ग्रूप स्वताहूनच आयले. हो ग्रूप स्वताहून आयिल्लो, ताच्या नंतर दुसरो जो ग्रूप आसा 4 जाणांचो तोय स्वताहून आयिल्लो. की 7 जाणांच्या ग्रुपान जे रिप्रेझेंटेशन दिलां की सेक्रेटरी काम करना हें चुकीचें, सेक्रेटरी काम करता तो येता अशें तांचें म्हणणें 4 जाणांचें. हे जेन्ना 7 जाण पयले आयिल्ले तेन्ना हांव सेक्रेटरी कडेन पर्सनली उलयल्लो आनी ताका म्हणिल्लें पळय तूं वेवस्थीत थंय वच पंचायतीन, तूं वेवस्थीत काम कर अशें ताका सांगिल्लें. आतां तो विशय आनी परत चिगळूंक नाका म्हणून हांवें म्हणल्यार तुमकां हांव फूल टायम सेक्रेटरी दिता. आनी ताच्या नंतर दोगांच्या दोनूय ग्रुपांचें जें रिप्रेझेंटेशन आसा की एकटो म्हणटा काम करना एकटो म्हणटा काम करता ताजेर मागीर एन्क्वायरी करूंक जाता फुरसतीन. आतां हो सेम सेक्रेटरी आहा तो आनी खंयच्या पंचायतीन हें करता? ताका गिरी आसा आनीक 4. सो थंयसर आनी कितें कंप्लेंट जाता? थंयची कांयच कंप्लेन ना, थंयची कांयच कंप्लेन. तुमी आतां केन्ना ताका ट्रान्सफर करतले दुसरो घालतले? सांगलां आमकां ह्या ग्रुपाक एक 4 दीस दी म्हणून म्हाका.
आनी खंयच्यान तरी विड्रॉ करून ताका थंय घालचो पडटलो सो ते फूल चेन हालता ती ओके ताका लागून थँक्यू हय थँक्यू थँक्यू